महात्मा गांधी तसेच लाल बहादूर शास्त्री महात्मा गांधीची 150वी जयंती तसेच लाल बहादूर शास्त्रीची 115वी जयंती आम्ही आमच्या ब्लॉकातर्फे हांगा साजरी करता. एवरी इयर आमच्या ऑफिसान कोणतं आमच्या MLAचे ऑफिस कोणतं आमदार रवी नाईकच्या ऑफिसात आम्ही आज गांधी जयंती 150वी गांधी जयंती आम्ही आज मनयता. तशेंच डॉक्टर लाल बहादूर शास्त्री जे आमचे दुसरे प्रायम मिनिस्टर इंडियाचे तेंचे आमी जयंती मनयता. आनी आज खरें पळयलें जाल्यार गांधीजीचे जे हें आशिल्लें नारो नॉन वायलन्स तेजो आतां खूब म्हत्व आसा आनी खूब व्हड जे इम्पॉर्टन्स कळिल्लें आसा. आनी आमी पयलें सुद्दां पयलीं नॉन वायलन्सान जे वॉर जाल्ली सगळी म्हणजे खूब लोकांले हानी जाले म्हणून नॉन वायलन्स जे गांधीजीन जे नारो दिलो तेजो खूब लोकांक फायदो जालो आनी ते हेतूनच आतां आमी नॉन वायलन्सूच घेवन फुडें वचपाक जाय. जाल्यार हांगा आमी सगळे भाईचारा म्हणजे तुमच्या सगळे जाण एक जुटीन एक सगळ्यांनी एकजुटीन रावपाक जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार म्हाका दिसता आमी नॉन वायलन्स अगेन्स्ट एनवायरमेंट दिवपाक जाय नारो कित्याक आज एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन खूब जाता. प्लास्टीक यूज बंद करपाक जाय. तशेंच आमी हांगा ग्रीन हावस गॅस इफेक्ट आसा जे हांगा खूब पोल्युशन जाता तेजेर सुद्दां म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी लोकांनी आनी जे इंडस्ट्रीज आसा तेमी सुद्दां हेजेर लक्ष दिवन आमी एक प्लेस घेवपाक जाय की आमी एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जावपाक जायना